तुम्ही कशें पळयता जावं कितें तुमी स्टेप्स घेवपाचे हालींच 1.5 म्हयन्या पयलीं हो धाकटोसो लँडस्लायड जाल्लो ह्याच स्पॉटाचेर. हो न्यू रस्तो बांदलेले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हो आमच्या सायडीचो दोंगर आसलेलो आनी आयज हे दोंगराच्या वयल्या वाटेन आमची क्रिमिटोरियम आसा हिंदू लोकांची, तशीच आमची कॅथलीक भावांची आनी मुस्लीम भावाची तिनी क्रिमिटोरियम वयर आसा. आयज जे आतां आयच्या दिसा तो आमचो लँडस्लायड जालो वेरी मेजर. देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमचो कापळेश्वराचो, लक्ष्मी नारायण गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, तेज्या लागून दिसता कोणाक कांय जावना. ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट. आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगसून वयता. तशें लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता. बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना. हो लँडस्लायड जावन मेजर लँडस्लायड जाला. तरी वचून डेंजर आसा कित्याक आमी पळयता जेयसपन तो क्रॅक पडलेलो आसा. केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता. सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी मामलेदार, आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेले आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून आमची, कित्याक केन्ना एक वर्सात आनी कोणाच्या जिवाक त्रास जावचो न्हू म्हणून ती सद्या बंद दवर म्हणून सांगला. फक्त ही एक सायड ओपन दवर म्हटल्यार फक्त हेवी व्हेकल्स आसा. बट रातची ही बंद दवरपाक लायला. रातची 12 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद दवरची म्हणून फुली. रातचे कोणाक खबर पडना हांगा पार्क केले आनी लँडस्लायड जाल्यार त्रासूय जावंक शकता. सो ती रिस्क घेवं नाका म्हणून हांवें ते बंद दवरपाक लायलेले आसा. ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता परत मंडे हेजो थरर इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना. सो हेका रिटर्निंग हॉल जावो. येदो व्हडलो बरो हायवे केला, बट ही सगळी आमी पळयता पळय दोंगर खडपाव केन्ना लँडस्लायड जावंक शकता. सो हेज्या लागून मंडे सगळे ऑथॉरिटीजांक घेवन परत हांव बसतलो आनी ऑन प्रायोरिटी ते मागीर PWD मिनिस्टर जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करून हायवे ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक हांव वांगडा घेवन बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग हॉल काडूंक जाय. जे पर्यंत आमी रिटर्निंग हॉल काडना ते पर्यंत म्हाका हो सदांच भंय आसतलो की बाबा हे केन्नाय हेजो लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून. सो सगळे रिक्वेस्ट करता हांव पब्लिकाक की ही वाट सद्या यूज करची न्हू सेफ्टीक लागून. थोडे कित्याक पावस पडत आसा, आमी पळयता कितें पावस पडला आनी ती जी आमी पळयता दोगांच्या भितर जी चीर आसा तेजे भितरसून उदक इतलें व्हांवता की केन्ना तें कोसोंक शकता. तशेंच आमी वयर जी क्रिमिटोरियम पळयता ती आमची कॅथलीक भावांची आसा आनी तेंचें ऑफीस आसा हें पळय स्ट्रक्चर दिसता तांकां आमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. अशें आसा तें कितें आसा जाल्यार तुमचें खाली करा. कोण रावता जाल्यार ताका मातसो थंय रावपाक दिवं नाका अशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. कित्याक हे जर लँडस्लायड जाल्यार ते आख्खे वयले तेंचें कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आख्खो तो हे सकयल येवंक शकता, ती बिल्डिंगूच सकयल येवंक शकता. सो हे प्रिकॉशन घेवपाक लायलेलें आसा. कित्याक आमी हांगा आसा सड्या वर्णापुरी हायवेचेर. दीस इज द 4 लेन पोर्ट कनेक्टिविटी फ्लायओवर आनी एक सामकोच बिजी रोड म्हणजे कनेक्टिंग टू द पोर्ट. जायते हेवी व्हेकल लोकल ज्यो गाडयो आसा सो सड्या वयल्यान एअरपोर्ट वाटेन वता तांकां एक बरी शॉर्टकट आनी 4 लेन फ्लायओवर. पूण आयज आमी जे हांगा आयल्या आमच्या फाटल्यान दिसून येता एक मेजर लँडस्लायड जाला. एक सकाळीं 10:30 सुमार हो लँडस्लायड जालो आनी मोठे दोंगरा वयल्यान जे बोल्डर्स आनी रॉक्स जे आसा ते वयल्यान सकयल रोल जावन आयले. हाजे पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं हांगा एक बारीकसो लँडस्लायड जाल्लो आनी आयज जेन्ना आमी हांगा पळयलें एक मोठो लँडस्लायड, एक मेजर लँडस्लायड. काल थोडे पावस पडिल्ल्या कारणान ती माती लूज जावन एखादी हो एक मोठो लँडस्लायड जाल्लो आसूंक शकता. पूण आमी जे पळयता फाटल्यान मोठे रॉक्स आनी बोल्डर्स हांगा हे बिजी हायवेचेर देंवून जेन्ना आयले देवाचे दयेन आयज कोणाक कांय मार लागूंक ना. कित्याक दीस इज अ व्हेरी बिजी हायवे. जायते लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन स्कुलांक पावपा वता, स्कुलाची बसो वता. कोणाकूच कांय मार जावंक ना. फक्त हे फातर जे आसा देंवून आयले. देर इज नो लॉस ऑफ लायफ ऑर इंजरीज इन दीस इन्सिडंट. पूण एक जे विशय आसा कन्सर्नाचो जो विशय आसा वयर हे दोंगराचे वयर जे आमी पळयलां ताजे वयर एक हिंदू क्रिमेटोरियम आसा, एक मुस्लिमाचें कब्रस्तान आसा आनी क्रिश्चियन सिमेट्री आसा आनी दे आर हँगींग ऑन द हिलॉक एज ऑफ नाव. सद्याक अशी परिस्थिती आसा की एक मोठो क्रॅक डेवलप जाल्लो आसा. ते लोक आमकां सांगता पावसा टायमाचेर भितर एक बारीक धबधबो कसो ते क्रॅकांतल्यान सुट्टा आनी एक असो भंय सद्याक निर्माण जाल्लो आसा की एखादी जरी हे रॉक क्लियर जाले जावं आनी चड पावस पडलो आनी ते भितरल्या क्रॅकांतल्यान जरी उदक जरी फ्लो जावपाक लागलें जाल्यार वयर जे आशिल्ले क्रिमेटोरियम जावं सिमेट्री जावं कब्रस्तान ते वयल्यान सकयल देंवूंक शकता आनी एक मोठो डिजास्टर हांगा जावंक शकता. सद्याक तरी JCB लावन हायवे ऑथॉरिटीन
दोंगर क्लियर केल्ले आसा, ट्रॅफिक पुलीस हांगा सायटीचेर आसा, तांच्यांनी ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लें आसा आनी आतां आमदारान हांगा येवन एक इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तांचें म्हणणें आसा की सोमारा भितर सगळे ऑथॉरिटीक आपोवन एक कलेक्टीव डिसिजन घेवन हाका एक परमनंट सोल्युशन कसो काडचो, प्रॉबब्ली थ्रू रिटेनिंग वॉल, थ्रू रॉक बोल्टरिंग, वेगळे वेगळे प्रकल्प घेवन कशें तरी हे आसा इट व्हेरी बिजी हायवे हाका एक परमनंट सोल्युशन काडपाचो सद्याक तरी उपाय आमदारान केल्लो आसा. पूण सद्याक एज ऑफ नाव एज वी स्पीक हांगा पावस चालू आसा, अजुनूय ते क्रॅक जो दोंगराचेर आसा तो क्रॅक इज व्हेरी विजिबल, इट इज व्हेरी डीप इनसायड आनी भितर पावस जरी चड जायत उदक व्हांवून हे रॉक जरी हालोवपाक सुद्दां गेलो जाल्यार तेका ती वयल्यान सकयल देवंक शकता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.